आता आणि उदक ना ही अशी पोंग सकयल कुळागरां आनी हें इल्लें मातशें हें खाताले आनी उदक ना आमकां खावपाक. तशें सगळो लोक आतां हांगासर उदक व्हरता कोळसुलो हय लावन. आमकां तिंका हें तें उदक खाता आमी. म्हणजे बरोसर रावपाचें आतां. लायता आनी आमी मागीर वयता आनी मागीर ती बॉटल येता अशीं खावंकूच वचता आमी तें. पूण आतां आमगेलें हें सरकार आहा पळय तें सांगता घर घर जें म्हणजे घराघरांनी उदक पावलां म्हणटा आमी तें आतां. हय रे आमकां पावोंकूच ना घरांनी. आयज आमी आसा खेडे हांगा सावयवेऱ्यां आनी तुमी पळोवपाक शकता एक बारीकशी धार हांगासरल्यान झरो कसो व्हांवता बारीकशी पावळी आनी त्या पावळेच्यान हांगासर आमगेले जे हांगासरले स्थानीक लोक आसा गोंयकार आसा आजी आमची जाणटी ती कशी हांगासर उदक व्हरता पळया. आनी आमचो जो BJP सरकार आहा तो आमकां परत परत सांगता कितें मोठ्यो मोठ्यो एडवर्टायजी होर्डिंगां लावन टीव्हींचेर मोदीची गॅरंटी आनी कसले कसले जयघोश करीत आसता हर घर जल खंय. पूण तुमी प्रत्यक्षान ग्रावंड रियलिटी पळोवपाक गेल्यार तुमी पळोवपाक शकता हांगासर लोक कशे तळमळोन दीस काडटा ते. सादें आतां ह्यो उदक सुद्दां लोकांक आतां दिवपाक हेंचे कडेन जालें ना. अशें आतां झऱ्याचे जे पयलू आमगे जाणटेले वापरताले हीच पद्दत आजून पर्यंत आमी वापरीत आसा. आतां गोविंद गावडे सांगतालो कितें एकदांच आमकां विधानसभेक धाडा आपूण ज्यो लोकांच्यो उदकाच्यो लायटीच्यो रस्त्याच्यो ह्यो मूलभूत सुविधा आसा तो खंय घराघरांनी पावयतलो. पूण आतां जवळ जवळ 7 वर्सां म्हणजे दुसरो टर्म हो चालू आसा लोकांच्या पांया कडेन वचोन गिडगिडटालो की आपणाक निवडून हाडा आपूण कायदे करतलो लोकांक न्याय दितलो कश्टकरी समाज आनी कितें कितें म्हूण तेणें उतरां सांगलें. पूण आज पर्यंत हांगासरलें आमगे पिरोळ मतदारसंघाचें चित्र म्हणटा तशें आजून पर्यंत बदल्लें ना. लोकांनी समजोवपाक जाय की हो जो आश्वासनां दितालो ती सगळे फक्त पब्लिसिटी स्टंट म्हणून ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती आमी हांगासर तुमकां दाखोवन दिल्ली आसा. पळय सकाळीं लायता एक थेंब्या लागून हांगासर आनी सांजचो मेरेन तेंगेली कोळसुली व्हरता. ही ग्रावंड रियलिटी आसा हांगासरली पिरोळची. बरोबर न्ही आई? घराघरांनी उदक आहा म्हणटा कितले फटींग आमकां हांगा नळूच पावोंक ना रे. खरें म्हणटा नळूच पावोंक ना. आमी हेंच आतां उदक खाता. म्हाका हाडलेल्या तर आमी हेंच उदक खाता. म्हणजे तूं कितली तूं आतां लग्न जावन येयल्यार तूं आतां हांगासर हेंच अशेंच उदक. हेंच उदक आमकां. आजून बदल म्हणटा तो कांयच ना. हेंच उदक ना रे आमकां आनी उदकूच ना. बरोबर. सो तुमी रियलिटी आयकलां स्वता आमच्या आई कडल्यान.